ना तू म्हाका 32,000 कॅश दी मरे हांव हांगा 1 म्हयनो काम करता 2 म्हयने काम करता ओके राव रे ये पेडा बेबी वो मेरी को ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। किती असतं सो आम्ही तिथे गेलो तर आणि तिथे झाले आम्ही 5-6 दीस झाले आता हा आणि आज तर आज वयतली जाल्यार फाल्यां पळोवया कशें कितें तें फाल्यां दिदी घरा आसतलें सो पळोवया आज वयतली कशें कितें तें आनी कितें जालें सगळें म्हणजे काम बीन आमचें सगळें फर्निचराचें सगळें हेजें तें सगळें जालें आनी हांव आईक हांगा दवरलेलें म्हणटा हांवें तेकी हांव बायक हांगा दवरून बायक व्हरोंक शकना तेन्ना सगळें डस्टबीन आसा सगळें सो आईक बायच्या कडेन दवरतालें हांव घरा वयतालें सगळें काम करतालें सगळें म्हणजे सगळें जाग्यार उडोवपाचें थंय कितें आसलें तें सगळें करतालें परत येतालें आनी हांगा ते सायडीचेर निशा तें पळयता सकयली ती सगळी जाल्यार खंयतरी बायक म्हणजे बाय तशें म्हणजे आई कडेन आसतालें थंय सगळें ना एका बरी भशेन पळयतालीं सो आतां हांव वयता मातशें परत आतां रेडी जालें बायक आयज बेगीन उठलेलें उठोन बिटोन बायक न्हिदलें बीन सगळें जालें बाय आतां परत न्हिदला च्या वयतालें कितल्या 10:30-11 11:30 बीन ना 10:30-11 बीन अशें जाता आयज 11:45 आनी म्हाका टायम जाला 11:45 आनी बाय न्हिदला आई रावला तें हांव वचून येता भायचें सगळें जालें हांव वयता भायर सरता आनी ते सगळें सियाचीच बायक व्हरता येता तशेंच करता तेंची सिया शिंदेची बायक आसा घरा येयलें मातशें बारीक सारीक कितें काम आसलें तें केलें सद्या फुडें बसलें मातशें कितें कामाचें आसलें तें सगळें केलें गेलें आनी आतां वयता बाय न्हिदलेलें उठलें फोन केलो आई बरयता खंय तेका जालें सरी ऑलमोस्ट सगळें काम जालें हेजें फर्निचर तें तुमकां मागीर दाखयता आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता सगळें फूल पासून सगळें हांगा धरता सगळें काल क्लियर केलें आमी मदीं मदीं येत आसलें हें करतालें वयतालें आनी सगळें पळयतालें सो तें खूब म्हाका हेल्प जालें आनी हांगा पळय फ्रांसान सद्या बाय नासलें न्हू सो नॅट काडून बीन सगळें धुवन दवरलेलें ऑलमोस्ट आनी हे नॅट न्हू खूब यूज जाला आमकां आतां आनी पावसाच्या दिसांनी जाल्यार चड सायज सगळें खूब बरें पडलें लास्ट इयर घेतलें तें पावसाळी सगळें बायचे कपडे बिपडे सगळें सुकोवन रेडी आहा आनी थोडे डबे सगळें धुवन घेतलेले ताका सांगलें सोनाला सगळें भितरले रॅका वयले सगळें काडलेले सो सगळें धुवन सुकत दवरलें तें सगळें जालें तें मागीर पळोवंक जाय सगळें कितें करपाचें तें आनी हांगा थोडेशें बॅडरुमांतलें सामान तें थोडेंच आहा तें उरलां म्हणजे सगळें बेडा पानांतलें सगळें काडलेलें बीन तें मातशें दवरपाक जाय सेट करपाक जाय आनी बाकीचें ऑलमोस्ट सगळें क्लियर केलां सो वयता फ्रंट बसा भितर आतां वयतलो तो ऑफिसान आतां तो सेकेंड हाफ वयता हांगा सर पळय सगळें नॅट बीन काडलेलें आहा सगळें ओपन केल्लें आहा फ्रंटसान आपलें कितें केलां आनी दवरलां नॅट बीन काय उरना काम करता सगळें लागतात म्हणून दवरून बी सगळें एक्चुली काडून दवरलेलें परत आपल्यान घातलें तें बायचें एक कबड हांगा दवरला ती एक व्हरोंक जाय भितर ही आतां जाली यूज करून काबार येतो एक्सपायरी पण काय ना पन्ने कपडे घालपाक खूब यूज येता बायचे सगळे हितून पन्नेच डेली वेअरचे कपडे नॉर्मल घालता थोडे पूण बाकीचे सगळे नवे कबडान तितून टायम येयल्ले हांव कितल्यांक 11:15 गेल्ले टायम जालो 2 जाले सो वयता बायचे आयज कांय ना न्हावन बीन रेडी आहा बायचे थोडे कितें कपडे ते व्हरपाक गेल्ले थोडे कितें उरला ते घेता आनी वयता मम्मी भितर बाय पळय कितें करता हांगासर आदीचे स्विमींग हें घातला चश्मा आनी हें करता गोंय गाडी चलयता म्हणटा ते स्पॅक्स घालून मागीर चलयले गाडी आतां जालें मरे हे बाय स्विमिंगाचें हें घातलां बाय 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 बॉटल बीन कोणें हाडला ती हांगा उडयला आतां आमी भायर सरपाचें आनी आतां सोनील गेल्ले ते हांव रेडी बीन जाला आनी एक्चुली सगळें ती हाफ डे घेवन येयल्लें कितें काम आसलें सो ते मागीर आमी सांजचें पळयतलें नाल्यार फाल्यां सोनी दी येयला आतां डायरेक्ट कितें घेवपाक वयतलें आमी कितें ऑफिसान वचपाक जाय येयला आनी येयला पळय 2 मिनटां बंद करता हे पळय विशाखा येयला आनी जिजो हे पळय विशाखा कोण येयला रे बाबा कोण रे कोण येयला रे कोण येयला आनी हे पळय दिदी आनी हे पळय दोनी दिदी आयज सो आतां आमी सगळीं जाणां येयला पयलीं ऑफिसान केली फ्रांसान सांगलेलें ऑफिसान यो म्हणून पयलीं सो आयली आमी आनी टायम जाला सारको सो सगळें स्टाफाक वयतलें आनी आमी पावतलीं दिसता अशें हांगासर सद्या कन्स्ट्रक्शन आं ट्रॅफिकाक 5:30 पावतले हय न्हू आनी सगळ्याक आतां येता रोड बंद सगळ्याक खबर ना कितें चलना येता क्लोज तितले क्लोज मागीर आमी गोवन येयला बरें आनी मागीर ट्रॅफीक ह्या टायमार ऑफिसान पावला पळय सगळीं बिजी आसतलीं काम करता आसता टायम जाल्यार तेंचो वचपाचो वेलकम टू स्टेप टू ट्रॅवल कितें बुकींग करपाक जाय तुमकां
ना सध्या दूधसागर हय दुसरा सध्या बंद आहा सध्या बंद खंय व्हरो थंय फाटल्यान वाळार सुद्धा व्हरला एका खंय हांगा वचोंक जाय खंय दूधसागर सध्या बंद आहा खंय व्हर म्हणल्यार वाळ्यार फाटल्यान ना तें पण हांगा जंगल कशें आहा हेज्या फाटल्यान त्या सुद्धा बरे बरे पाय हे हांगा खळ आहा धाकटें हातून मातशें 2-4 दीस रावचें पडटलें त्या आदी काय म्हणा जाणे का आज नाही जाने देंगे आनी वयर आहा ताजे बीन वयर आहा आनी कोण येयला दिल्ली आहा वयर तितली वयर करत बसलो हांगा दिसना तुमी कितें उदक पितली उदकूच गावता किती पिकली काय त्यांनी सांगतो उदक बरें आहा खंय बाय बाय या चल फोटो घेता तुका व्हिडिओ घेता पावला म्हणून दूधसागर खंय जावं मात ती दूधसागरा कडेन मात रावचें पडटलें तुका नाल्यार ह्या सायडीन रावची ना पूण तुका दूधसागर जाय न्हू दूधसागर जाय थंय कोणशाक रावचें पडटलें आनी एडवेंचर जाल्यार थंय ए पेडा बेबी वो मेरी को ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ए क्यों रे अरे बायक न्यू ओके वयर मिटींग चलतालें हांगाच सगळे स्टाफ बीन लंच करता हांगा सगळे मातशें चेंजीस करपाचें चिंतलां आतां तो एरिया आपण तितलो एरिया हांव धाकटलो टेबल थंयशें शिफ्ट करता पेंट्री हांगा सद्या हें केलां सगळें विशाखाक येवंक घाला विशाखाचो पांय सारको ना दुखता फूल अशें वयर आहा आमचें सद्या ऑफीस सक्रोमान येयला आतां दीदीक कितें घेवपाक जाय स्पेशल म्हाका कितें बारीक सारीक घेवपाक म्हाका जाय जीन्स घेवंक जाय कितें आहा तें म्हाका ड्रेस घेवंक जाय टी शर्ट एका घेवया कोणाक विशाखा विशाखा चलो चलो चल चल टायम जातलो नाल्यार बाय आहा थंय सो म्हाका एसी पळोवपाक गेले सो दीदीन एसी सिलेक्ट केला खंयची तें खबर ना फूल थिंग आहा हां आमी असो करूंक ना तूं म्हाका 32,000 कॅश दी मरे हांव हांगा 1 म्हयनो काम करता 2 म्हयनो काम करता ओके राव रे हिसाब बराबर न्हू सो दीदीक बरें जातलें हां थंय व्हरया आनी ती म्हाका अशें म्हणटा आता 2 महीने से हांगा काम करी 15-30 हो गया ना सर हय राव रे एसी का पेमेंट हो गया हेजे कशें आहा रे दीदीन म्हाका बेश्टें पळोवन सांगलेलें सो पावले आमी डायरेक्ट दीदीला थंय दीदी परत येयला दीदीचो मोबायल न्हू उरलेलो आनी म्हाका समजा पावपाक येवपाचें फ्रांसीस गेलो डायरेक्टली कितें जालें वयदी ना आदी घडकून येता ओके ओके यो बायक जुजीच्या वांगडा वचपाक जाय हे पळय दीदी हे पळय आतां पळय सिंध्या बीन येयल्ले पूण सिंध्याच्या वांगडा वचपाचें ना सिंध्या येयल्या अशी सिंध्याक एक धरलें की सोमतें धर धर करता दीदी आयज सिंध्याक धर बाय आदी भैया आदी बी आदी भैया जाव बी तरी म्हणली ना भैया भैया करता मरे बा बोया ता खंय रे दीदी दीदी विशाखा बाय गाडयेन बसला आदी आतां न्हिदपाक वचपाचें आसलें पण सोन्या दीदी येयलें तेणें म्हाका गिफ्ट दिलें ना म्हाजो बर्थडे आहा ना एनिवर्सरी ना कांयच बेश्टें तेणें दिलां म्हाका कितें तें खबर ना पळोवया आतां ओपनींग करता गिफ्ट ओपनींग आनी बाय ऑलरेडी न्हिदलें कितें आसतलें देवान कितें आसतलें खरेंच दिसता तें स्ट्रेटनर बर्थडे ना काय ना गिफ्ट पळोवया कशें ओपन करपाचें स्ट्रेटनर दिला बाय पळयता मागीर केस स्ट्रेटनिंग करता घरा वयता कितें तेन्ना मागीर पळोवया बाय गुड नायट ना आतां न्हिदता बाय न्हिदलें ना आवाज येतलो बाय